नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो ऑक्युपन्सी लायसनाचेर निर्बंध घालपी सर्क्युलरा उपरांत पंच सरपंचाची शेबय सरकार बॅकफुटार सर्क्युलर घेतले फाटी पंचायत मंत्र्याची घोषणा मंत्री म्हणटा सरकार न्ही पंचायती एक्सपोज ईडीएम सेक्युरिटी डिपॉझिट वसुलीचे केशीत हायकोर्टाची नोटीस 1.5 कोटींतली कितली वसुली जाल्या मागलो रिपोर्ट पोस्ट डेटेड चेकाची सूट दिवन पर्यटन मंत्री बाबून दिवंक लायिल्ली परमिशनां सगळे चेक बाउन्स पेडणे कोलवाळ हायवेर 6 म्हयन्यांत 10 एक्सिडेंट 10 जाण गेले हायवेच्या कामात अंधाधुंदी लोक फुर्योज आमदार मंत्र्याचे सेंट जोसेफ वास फेस्ताची 16 जानेराक भौशीक सुटी शिक्षण खात्यान एनआयओ दवरल्या कार्यावळ काँग्रेस म्हणटा फुडें धुकलात शिक्षण मंत्री म्हणटा जाय ताणें वचचें सुटी दिल्या ती आसाच कुंकळे पुलिसांक बडोवपी पुलिसाच्या हाताक सापडूंक नाशिल्ले उरिल्ले 4 तरणाटे सरेंडर मंगळारा फांतोडेर पेट्रोलिंग करपी 4 पुलिसांक 7 जाणांनी बडयल्ले 3 पुलिसांनी काल धरिल्ले झेडपी वेंचणुकेंत मोगोचे सगळ्याक उमेदवार 20 तरी जिखतले सुदिनाचो दावो ओपाचो नवो प्लांट चलतलो जाल्यार गांजा बंधारो जावंकूच जाय ना जाल्यार खंय एप्रील मायांत शुकशुकाय आणि योनेक्स सनरायज ऑल इंडिया बॅडमिंटन सर्तींत अनुरा प्रभुदेसाय डबल्सांत मेन ड्रॉ क्वालिफाय लिडिया बारेटोचो उरलो निमाणो क्वालिफायिंग रावंड कोयरा विल्याची वेवस्था नाशिल्ल्यान पंचायतींनी लायसनां ऑक्युपन्सी दाखले दिवंक निर्बंध घालपी सर्क्युलर आशिल्ले तशें फाटी येणावळ बंद जाली म्हूण पंच सरपंचांनी बोवाळ मारूंक सुरू केलो आनी सरकार बॅकफुटार पंचायत मंत्री माविनान मिडिया मुखार घोशणा केली पंचायतींक खंय निमाणी संद कोयराची जबाबदारी तांच्या तांणीच उखलपाची पंचायतीची कोयरा विल्याची वेवस्था जाग्यार घालूंक म्हूण सरकारान काडिल्लो सर्क्युलर पंच आनी सरपंचांनी शबय सुरू केल्ल्यान आशिल्लो तसो फाटी सर्क्युलर पंचायतीच्या अधिकारा आडना वगीच गैरसमज पातळयतात म्हूण मंत्री सांगता लोक खंय सर्क्युलराचेर खोशी आशिल्लो आतां पंचायतीच एक्सपोज जाल्यात सरकार न्ही We thought it prudent that we will withdraw this circular for the time being. Not that this circular did anything negative. There might have been negative opinion from the panchayats or some sarpanchis or some so-called pseudo leaders I call them. But I am not bothered about that. That does not bother me. The government, in its wisdom, I said, thought let us give the panchayats a second chance. And the same thing what we wanted to achieve through a circular, I will show how it can be managed at the right time. So I am giving them reasonable amount of time. What the NGT will say, or what even the High Court can say, it is for them to take a call. So let the people judge. Let them face their own music. You will see what is the consequence of this. नव्या येरादारी नेमाप्रमाण तालाव 10 पट वाढला सगळ्या येरादारी मंत्र्यांची ब्रेस्तारा बसका जाता सुधारित मोटर वाहन कायदो गोंयांत कसो कितें चालीक लावपाचो ते खंय थारतले एटर्नी जनरलान सांगला त्या प्रमाण राज्यांनी नव्या तलावां कडेन मेतेर जावंक जायना माविनाक नवे नेम आशिल्ले तशेंच चालीक लायिल्ले जाय So we will see if we can even in tandem with other transport ministers ask the central transport minister to relax some things if necessary. I will be attempting that as well. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी ईडीएम सेक्युरिटी डिपॉझिट वसुली विशीं याचिकेचेर हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस 2017 टायम आउट ईडीएमा कडच्यान 1.5 कोटीचें सेक्युरिटी डिपॉझिट अजून वसूल जाल्लें ना आतां मेरेन सरकारान कितले पयशे रिकवर केल्यात ताचो रिपोर्ट कोर्टान मागला पोस्ट डेटेड चेकाची सूट दिवन पर्यटन मंत्री बाबून ईडीएमाक परमिशनां दिवंक लायिल्लीं सगळे चेक बाउन्स एक्टिविस्ट आनी काँग्रेसीचो फुडारी ट्राजन डिमेलोन जनहित याचिकेत दावो केला तो असो 2017 वागातोरात टायम आउट डान्स आनी म्युझिक फेस्टिवल जाल्लो थंय 75 लाख रुपया तेन्नाचे तेन्ना आनी उरिल्ले 75 लाख रुपया डिमांड ड्राफ्ट भरचे म्हूण स्टेट लेवल परमिशन कमिटीन टायम आउट ईडीएमाक परवानगी दितना सांगिल्ले
मात स्टेट लेवल परमिशन कमिटीच्या सुनावणेकडेन आड नदर करून पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकारान तितल्या किमतीचो पोस्ट डेटेड चेक घेवन परवानगी दिवची म्हूण अर्ज दिली. बाबू आजगावकाराच्या आदेशा उपरांत 50 लाख रुपयांचे 3 पोस्ट डेटेड चेक घेवन आयोजकांनी सगळी परमिशनां घेतली. बाबू आजगावकारान ईडीएम कंपनीक थाकाय दिली खरी, मात हे चेक बँकेत घालत जाल्यार खात्यात चेक पास जावपा इतले पयशे नाशिल्ले. सगळे चेक बाउन्स. ह्या प्रकरणाचेर सरकारी आदोगादान जाप दिल्या ती अशी. चेक बाउन्स जाल्या उपरांत पुलिशेंत कागाळ केल्या. केशीची फुडली प्रक्रिया चालू आसा. ईडीएम आयोजकाक प्रतिवादी म्हूण जोडचे म्हूण याचिकादाराक हायकोर्टान निर्देश दिले. आता मेरेन आयोजका कडल्यान कितले पयशे वसूल केले ताचे एफिडेवीट दियात म्हूण गोंय सरकाराक नोटीस. केस 2 सप्तकां उपरांत दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पेडणे कोलवाळ हायवेर फाटल्या 6 म्हयन्यांत 10 एक्सिडेंट, 10 जाण गेले. रातीं गेलो तो 10वो. 55 वर्साचो ज्ञानेश्वर नायक विरनोडचो. रस्त्याचें काम चालू आसा थंय एकय सायनबोर्ड ना. लोक घुस्पतात. आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडेंट. आमदार मंत्री बाबू आनी PWD मंत्री पावसकाराचेर लोक फुर्योज. लोक मरता ताका खंय दोगूय जबाबदार. सर सायनबोर्ड नो लायट नो कांयच ना. इवन त्याचे फादर सुद्दां लायले ना अशें. ओके हो लँड एक्वायशन करचे तुम्ही त्या सायडीन लँड एक्वायशन करा न्हू. ही फुकटची जमीन आहा शेतकऱ्यांची ती एक्वायर करून तांकां फोटो नाका. हो येदो व्हडलो दोंगर आहा 800 मिटराक ही तुजी लँड आहा. दुसरी गोष्ट ताका वॉलचा टर्न जातलेले. आयज हो प्रसंग येवचो नासलो. एक्सिडंट जालो ती सरकाराच्या गैर आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या हेतून. ते माती काय केला ते सारखे लेवल करूंक ना. परत थंय खड्डे माती परत ह्या डोंगर आहात आनी ह्या कारणाक एक्सिडंट जाता. असे 10 एक्सिडंट जाले पेडण्या इतक्या पत्रा देई ते कोलवाळ पर्यंत. भुयारी मार्ग जो होतो तो करून दिया. कळ्ळें ना हे पयलीं करून दिया. त्याच्या उपरांत आमी ताका ते काम स्टार्ट करपाक दिलो. 10 एक्सिडंटान 10 लोक आयज मरण पावलेले आसा. ही तर निषेधार्थ गोष्ट आसा ह्या भाजप सरकारची गोंयच्या. आयज जो PWD खात्याचो जो मिनिस्टर आसा दीपक पाऊसकर हो ह्या संवसारान जितो आसा का तो खंय आमची गोंय स्टेट सोडून गेला हे आमकां पेडणेकरांक कळना. म्हाका दिसता हेतून कोणाचो तरी व्हडलो स्कॅम चल्ला हा गो. कित्याक ना जाल्यार येदो व्हडलो आमचो MLA बाबू आजगांवकर एरवी आक्रमक भुमिका घेवपी मनीस आयज थंड कित्याक ओगी कित्याक तुका अशेंच बळी गेल्लेले जाय कितें बाबू. आमकां खूब वायट दिसता. आयज नानसुल्याची भुरगीं उगड्यार पडली. हेका जबाबदार कोण? बाबू आजगांवकर तूं जबाबदार. हेका तुज्या निष्काळजीपणा खातीर आमचो शेजारी गेलो. सेंट जोसेफ वाझाचे फेस्ताक 16 जानेराक दिल्ली भौशीक सुटी सगल्यांक घेवंक दिवची म्हूण काँग्रेसीचें शिक्षण खात्याक निवेदन. NIOत दवरिल्ली एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे कार्यावळ फुडें धुकलची म्हूण मागणी. प्रुडंटान मुख्यमंत्र्याक गांठलो. तो म्हणटा ताका कार्यावळीची कांयच खबर ना. शिक्षण खात्यान दवरले आसूये जाय ताणें वचचें. सुटी आसाच. Then what is the meaning of restricted holiday? If I cannot take that restricted holiday, then you have played a fool out of it. Are you trying to tell me you are playing between two sacred things? The Constitution also is sacred and the feast of Saint Joseph is also sacred. So don't divide us on this issue. म्हाका खबर ना खंयच्या स्कुलांनी प्रोग्राम दवरला जाल्यार. इट इज एजुकेशन आय डोंट नो एक्झॅक्टली बट इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे. आतां तेंच्यांनी कसलो तेंच्या लेवलाचेर कितें कार्यक्रम आसा जाल्यार दवरला आसत. इट इज ऑलवेज दे आर टेकिंग ए दॅट डिसिजन. बट इट इज आमी जेन्ना आरेज दिला तेन्ना इट इज आरेज. कोणाक जर आसा जाल्यार आज जावं येता. गोंयची वेगळी वळख तिगोवपा वटेन आशिल्ले ते अस्मिताय दीस मनयतात आनी जे महाराष्ट्रांत विलिनीकरण सोदताले ते सरकार चलयतात म्हूण विजय सरदेसायान खर टिका केल्या. ओपिनियन पोल अ रिकनेक्ट ह्या नुवेच्या कार्मेल कॉलेजीचे कार्यावळींत तो उलयतालो. अस्मिताय दीस मनोवपाक सरकार तयार ना. सरकारी पावड्यार मोठी कार्यावळ ना म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यान सरकाराक सोलून काडलो. म्हणून फाल्यां जेन्ना ओपिनियन पोल डे जाता त्या दिसा एक स्टेट फंक्शन ना. बरें मानूंक जाता की सेंट जोकिंग फिस्ट डे आहा फाल्यां. सेंट जोसेफ फिस्ट डे आहा. ताजे खातीर रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे दिल्या सरकारान ती दिल्या म्हणून तांकां करूंक मेळना. आसत आज करूं येता.
पूण अस्मिताय म्हणटा ती गोंयची अस्मिताय म्हणटा ती हे सरकाराक नाकाच, आमची आयडेंटिटीच नाका असो आयचो हो सरकार आहा. सो चॅलेंज टू द नेक्स्ट जनरेशन, एस्पेशली यू ऑल, इज दॅट यू ऑल हॅव टू प्रिजर्व वॉट रिमेन्स ऑफ गोवा. आमी गोंयकारपण म्हणून हो स्लोगन घेवन आमी एक पार्टी केली. पार्टी करपाचो हेतू कितें आसलो? फुडल्या जनरेशनाक न्याय दिवपाक, गोंयांत गोंयकारांचें चलपाक, गोंयांत कोंकणी ही मिनिमम क्वॉलिफिकेशन आसूंक जाय म्हणून, अँड कॅनॉट बी इग्नोर्ड, इट शूड बी कंपल्सरी. आनी गोंयकारांक प्राधान्य म्हळ्यार पयली प्रायोरिटी गोंयकारांक दिवची, हे मताचे आमी म्हणून आज मी तुमचे बरोबर हांगा आहा. फुडाऱ्यांनी जर त्या वेळाचेर ही लीड घेतली नाशिल्ली, ह्या तरणाट्यांनी जर संपूर्ण गोंयच्या तरणाट्यांक जर एकठांय केलें नाशिल्लें जाल्यार आज हांव हांगा रावन भाशण दिनाशिल्लो तुमच्या मुखार. After long 53 years, with so much of progress that you can see all over, to be proud that our forefathers, the leaders and the Goinkars gave the opinion that Goa should not merge with any state, in particular with Maharashtra. झेडपी वेंचणुकेंत सगळ्याक उमेदवार घालतले म्हूण मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान घोशणा केल्या. 20 तरी जागे जिखतले म्हूण सुदीनाचो दावो. ओपाचो नवो 27 MLD उदकाचो प्लांट चलतलो जाल्यार गांजेंच्या बंधाऱ्याचें काम जावंकूच जाय म्हूण सुदीन ठाम. ना जाल्यार खंय ओपाच्या प्लांटांत एप्रील मायांत शुकशुकाट. कारण एक तर पक्षी पातळीचेर ही इलेक्शनां ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लीं आसा गेले फावटी, ती आतां मुखार सुद्दां इन फ्युचर पक्षी पातळीचेरूच आसपाक जाय आनी त्या पक्षी पातळीचेरूच ती लडयली गेली वचपाक. जवळ जवळ 14 निवडणूक आयल्या, स तुमचे फुडें 6 आमचे सावथाक आनी नॉर्थ आयले जाले. हय, जवळ जवळ 14 उमेदवार फाटल्या फावटी आमचे निवडून आयले. आमी ट्राय करतात प्रत्येक कडेन दवरपाचें. थोडे आमकां सालसे तिसवाडी थोडो त्रास जातलो, पूण तरी आसतना आमचो टार्गेट आसा आमचे कमीत कमी 20 जाण तरी ह्या फावटी. एंड आय पर्सनली ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ ऑनरेबल CM, प्लीज the work which is going on under Water Resource Department, which is supposed to be pumped near Gaje Usgaon 100 MLD from Sange, has to be completed before April. Then only you will get the water. And as per my knowledge, it is very difficult to complete this particular work from Gaje to pumping of water, 100 MLD water from Sange to Gaje River, and then bring it to the Opa River, Khadepa River. It is not possible before this monsoon. Give a commercial break. एकोणीस जानेरा सावन मोगोचें म्हादय आंदोलन कांय BJP वाले आसतले म्हणून सुदीन उलयता. 70 साठऱ्या सावन आंदोलन सुरू जातलें. ज्या ज्या गांवांक म्हादयचें उदक लागता थंय थंय मोगो पावतले. दुसरे वटेन भारत माता की जयान 70 ठाण्यात सुरला म्हादय माता पूजन केलें. तो कलश प्रत्येक गांवांत व्हरतले. म्हादय खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचें म्हूण उलो. 19 तारखेक सगळ्या लोकांक घेवन जे कोण येता तांकां घेवन एक दिसाचें धरण आंदोलन, जो संगम आसा कळसा बंडोराचे जे उदक त्या भागांत येता, उस्ते म्हणटात ते, आनी दुसरे म्हादय रिवेराचे उदक येता आनी ते संगम एक कडेन जाता. थंय आमी वचून बसतले सकाळी, सांजे आमी परत येतले. इन्क्लुडींग BJPच्या कार्यकर्त्यांचो आमकां सपोर्ट आसा. फॉरगेट अबाउट बाकीचे पक्ष, BJPच्या कार्यकर्त्यांचो आमकां सपोर्ट आसा. दुसरे वटेन गोवा सुरक्षा मंच आणि भारत माता की जयान म्हादय माता पूजन अभियान सुरू केले. 70 ठाणे सुरला म्हादय माता पूजन जाले. म्हादय मातेचो कलश प्रत्येक गांवांत व्हरतले. सगळ्या पक्षांनी म्हादय खातीर एकठांय येवचें म्हूण उलो. उत्तर आणि दक्षिण गोवा हातून कमीत कमी 300 गांवांनी हो प्रोग्राम जो आसा हो राबोवपांत येतलो. आज प्रातिनिधीक स्वरुपान ज्या ठिकाणी कळसा आणि सुर्ल नद्यो एकत्र येता थंयचें उदक एका कलशान भरून ताजें सातेरी मंदिर जें आसा सुर्ल थंय पूजन जालें. अभियानाच्या पूर्व तयारे खातीर
उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत किमान 500 कार्यकर्त्याची एक अशे 2 बैठको व्यापक कार्यकर्त्या मेळावे हे घेतले वतले. एक आसा सोमार 20 जानेवारी 6 वरांचेर पर्वरी हांगा विवेकानंद हॉलांत, आनी 21 जानेवारी मंगळार दीस 6 वरांचेर दक्षिण गोंयांत मडगांवां लिंगायत हॉल हांगा जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कांपाल इंडोर स्टेडियमाक आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचें नांव दितले. पणजेचो आमदार बाबूश प्रुडंटा कडेन उलयलो. स्टेडियमाक पर्रीकाराचें नांव दिवचें म्हूण बाबूश कांय पणजेकारांक घेवन बुधवारा मुख्यमंत्र्या मेरेन पावलो. ताका खंय प्रस्ताव मानवला. 17 जानेराक तो स्टेडियमाच्या नव्या नांवाची घोशणा करतलो म्हूण बाबूश सांगता. We had come to meet CM regarding naming of the stadium, the Indoor Stadium after Mr. Manohar Parrikar. And it is nice to say, or we are thankful to the Chief Minister for accepting our proposal. So the Chief Minister will be announcing, I think on 17th when the inaugural day, that the full stadium and all, basically all the facilities around, including the swimming pool and all. So we will make it as a complex, sports complex, will be named after late Mr. Manohar Parrikar. Since Mr. Manohar Parrikar was basically representing Panjim constituency till his death. So, and this is this thing, what do you say sentiment, the people of Panjim. खावडीचेर किलाक 4 रुपया वाडयल्लो दर गोवा डेरीन फाटी घेवचो. दर वाड फाटी घेना जाल्यार लिटराक 4 रुपया दर वाड दियात म्हणून दिवचल वाठारांतले दूधकार मागतात. गोवा डेरी दुधाची मलय काडटा आनी दूध विकता. मलय खंय वता काय म्हणून दूधकारांचो प्रस्न. 2018 खावड 2.5 रुपया वाडिल्ली तेन्ना दुधाचो रेट दमडी पसून वाडयलो ना. सहकार मंत्री गोविंदान खंय डेरीच्या कारभारांत मेतेर जावचो न्ही. गोवा डेरीन जी आता ॲडमिनिस्ट्रेटर आणि जो MD बसयला त्यांनी ही जी दरवाढ केल्या पशुखाद्याची ती ताबडतोब फाटी घेवची. कित्याक तेका लागून आमच्या शेतकऱ्यांक कोणाकच काय एक पैसो मेळचो ना. तो फक्त धंदो आमचो लॉसान गेल्लो आहा. म्हणून आम्ही आमच्या बाकीचे दूधकार आहोत आणि जे जे सोसायटीनी दूध सप्लाय करतात ते मेंबर आहात त्यांना आमचा सांगपाचो उद्देश हा की फाल्यां सगळे जण आम्ही डेरीन वचून ॲडमिनिस्ट्रेटराक मेळया आणि हेचो काय तो जाप विचाराय आणि ती जाता तितक्या बेगीन दर वाड केल्ली ती फाटी घेवपाक लागलो. तुम्ही आमच्या दूध घेऊन त्या दुधाचे सगळे मलाई काढून ते दूध ते बसटे विकतात. ते विकताना बसटे ते 50 रुपये लिटर दूध विकतात आणि ती मलाई त्याच्या ती मलाई आहा ती मलाईचे पैसे कमवतात ते हे खातात. म्हणून आम्ही शेतकरी गोळा लागलेला गोविंद गावडे त्यांनी पडाप न्हू तो बारीक बारीक गोष्टी डेअरी घेऊन धवाच वय करता घरात ना करपाची. पण डेअरी शेतकऱ्यांची आहा, डेअरी त्यांची न्हू. गोवा डेअरीन 16/1/2020 पासून पेणीचो रेट वाडयलो. 4 रुपया किलो फाटल्यान वाडयलो आणि दुधाचेर 1 रुपया सुद्धा वाडोवंक ना. आमची मागणी अशी आसा की दुधाचेर 4 रुपया वाडोवपाचे पर लिटर. गोंय मुक्ती आनी नेहरू वेल्यान मुख्यमंत्र्यान केल्लें वक्तव्य काँग्रेसीक कोत्रां केलां. भारत स्वतंत्र जालो तरी गोंय मुक्त जावंक वेळ गेलो नेहरूक लागून म्हणून मुख्यमंत्री उलयल्लो. मुख्यमंत्र्यान गोंयचे परिस्थिती जबाबदारी घेवन आदीं देंवचो. नेहरूचो अभ्यास करचो. भारताचो तिरंगो आपणावंक RSSक 52 वर्सां लागलीं म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. जो सच है वही कहा मैंने. तो गोवा का लिबरेशन तो 14 साल बाद में हुआ. 1947 के बाद 1961 में हुआ. मुझे लगता है वो जो तभी वो पंतप्रधान थे तभी वो चाहते, समझो उन्होंने चाहा होगा तो 47, 48, 49, 50 में तो मैंने 50 में तो जब हम प्रजासत्ताक सेलिब्रेट कर रहे थे तब भी हो सकते थे. तो उन्होंने इच्छा नहीं जताई होगी, इसीलिए नहीं हुआ होगा.
Then the freedom fighters of the Goa and the freedom fighters from all over the India, they have pressurized the India government to send the military forces. Then only the military forces had sent. But our total own freedom fighters from all over India and Goan freedom fighters, they are actually forced the India government to send the military forces here. इसलिए 14 साल हम जो बाद में स्वतंत्र हुए, मुझे लगता है इसके लिए तब के पंतप्रधान जो नेहरू जी हैं वो रिस्पॉन्सिबल है. मुख्यमंत्र्याकडे मागता की आमची जी लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आसा जेजो तूं स्पिकर आशिल्लो, तूं खबर आसा काय खबर ना, म्हाका खबर ना, थंय एक लायब्ररी म्हणटा ती एक वास्तू आसा आनी त्या लायब्ररींत खुबशीं बुक्स आसात जेजेर गोंयच्या लिबरेशनाचेर बुक्स आसात. नाजाल्यार मडगांवां एक नेहरू सेंटर आसा, गुरुनाथ केळेकार बी तेणी केल्लें, मार्ग संस्थेन ओपन केल्लें. थंय जवळ जवळ सिलेक्टेड वर्क ऑफ नेरून स्वता बरयल्ले 89 वॉल्युम्स आसात नेहरूचे जे सगळें, तेजून कंप्लीट उल्लेख आसा गोंयचे हेजेर. मुख्यमंत्र्यान पांयउतार जातकर थोडो टायम काडचो आनी तें बूक वाचचें. RSS तिका 52 वर्सां लागलीं. आमचो राष्ट्रीय तिरंगा आयज तुमी तिरंगा तिरंगा म्हणून देशभर थैमान करीत आसात. देशप्रेम, राष्ट्रप्रेम. तुमचे RSSक राष्ट्रप्रेम म्हणजे झेंड्याक एंग मारपाक 52 वर्सां लागलीं. 2002 पहिल्याच पावट त्यांनी तिरंगा झेंडो आपल्या RSS हेडक्वॉर्टराचेर लायलो आनी आमचो तिरंगा मान्य केलो. 52 वर्सां लागलीं हांकां. हेजेर स्टेटमेंट करचो डॉक्टर प्रमोद सावंतान. देश स्वातंत्र्य जालो तेन्ना RSS दुख्खी जाल्ले, कारण RSSक ब्रिटिशांक देशांक दवरपाचें आशिल्लें, कारण तांकां देशांक जे आयज ते डिवायड करतात ती डिविजन ते तेन्नाय करताले ब्रिटिशां यूज करून, ब्रिटिशां कडेन सामील जावन. आनी हांचे कितलेशे जे लिडर आसात आयज ते लिडरांची व्हडले लिडर म्हणून हें करतात, हे सगळे लिडर ब्रिटिशां बरोबर सामील आशिल्ले. म्हणून तांकां ब्रिटीश देश सोडून गेल्लो नाका आशिल्लो आनी ब्रिटीश देश सोडून गेलो म्हणून तांकां दुख्ख जालें. मकर संक्रांत जाली. लग्नाच्या पयल्या वर्सा सुगडाची पुजा. उपरांत दर वर्सा सवाशणी वायणां दितात. रथसप्तम मेरेन तिळगूळ, तिळाचे लाडू, चणे. हळदी कुकमाचो सिजन. हालीं नव्यो नव्यो ट्रेंडी गजाली वाटपाचो हळदी कुकमाक ट्रेंड. हळदी कुकमाच्या निमतान बायलांक गेट टुगेदराची संद. गोंयकारांची मकर संक्रांत. पेडे इंडोर स्टेडियमात चालू आशिल्ले योनेक्स ऑल इंडिया सिनियर बॅडमिंटन सर्तींत गोंयचे अनुरा प्रभुदेसाय डबल्सांत मेन ड्रॉ खातीर क्वॉलिफाय जाला. सिंगल्सांत लिडिया बारेटो क्वॉलिफायींग सर्तीचे निमाणे रावंडांत पावला. चल्यांचे सर्तींत फ्लॉयड आरावज, तेजन फळारी आनी प्रतीक महाजन मात सर्तींतल्यान भायर पडले. इतल्याने बुलेटिन हांगा सोंपता.
ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.